जो इशू जर समाजाक कोणाक तरी म्हटला जो बेश्टोच पेटोवन दिला अशें म्हाका दिसता. आनी जर ताणें अशें जर म्हटलां ते खरेंच ताणें म्हटलां की थोडे गोश्टी क्लिपानूय येयना, व्हिडिओ क्लिपानूय येयना आनी तांकां तेंचे कडेन कितें प्रूफ आहा तेंकां अशें म्हटलां जाल्यार ताका हांव ऑरलियोक सांगूंक सोदतां किंवां आमच्या डायरेक्ट बाबा सांगूंक सोदतां की एका आमचो सेक्रेटरीक हांगसर बसया, तुमच्या फुड्यान सगळे प्रेस कॉन्फरन्स घेया, तुमच्या फुड्यान बसया आनी तांकां माफी मागूंक लाय. सो तो इशू हो समाजाचो जो इशू तांकां जो वायट म्हणटा तो इशू कंप्लीट जावपाक जाय, क्लियर जावपाक जाय. बेश्टेच गोंयान समाजाक झगडून हांगसर दुश्प्रचार करून झगडी करप किंवा आमकां तेजे बद्दल खूब वायट भावना निर्माण करप हें बंद जावपाक जाय. इतकेंच म्हाका सांगपाचें. त्या खातीर हांव आज तुमच्या प्रेस कॉन्फरन्सीन येयला. सो एज अ पंचायत मेंबर यू आर रिफिटींग एलिगेशन्स की खंय तरी अशें जेन्ना म्हाका कळ्ळें खंयच्या समाजा आमच्या कमिटीन म्हटलां किंवा आमच्या ऑर्लियोन सरान म्हटलां हें जेन्ना म्हाका खूब दुख्ख जालें. कित्याक आमी इतके बरे भशेन इतके वर्सां रावता आनी हेणें अशें कित्याक म्हटलें म्हणून ताका फोन केलो. मागीर तेजे वयल्यान क्लियर जालें बट खंय ते व्हिडिओ क्लिपान दिवना दिसना म्हाका. सो आय थिंक वॉट ऑर्लियो सेज इज करेक्ट. ही हॅज नॉट सेड एनीथींग. बट नेमकें कितें जाल्लें अशें सेक्रेटरी अशें समजा न्हू हो जो व्हायरल व्हिडिओ जाला की तांकां तेंच्या खंयच्या तरी कम्युनिटीक हर्ट केला ताणें अशें त्या खातीर म्हाका हांवें मुद्दम हो इशू चॅक करपाक इन्वेस्टिगेशन केलें. कित्याक म्हाका नाका आसलें आमचे कमिटीन खंयच्याच जातीक रिलिजनाक हर्ट केल्लें नाजाल्यार हांव हांकां सोडून वयतलो. हो म्हाजो एक हें आसलो.